नमस्कार. तुमका आता खबरच आसतलें की इलेक्शन लागीं पावलां आनी स्पेशली युथांक केन्ना इलेक्शन लागीं पावलां म्हणल्यार कळटा म्हणल्यार जेन्ना आश्वासनां येता तेन्ना. काल गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान एक स्टेटमेंट मारलो की आपूण येता त्या सरकारान ताका कशें सोपन पडलें तें खबर ना की तो सरकार घडयतलो म्हणून, पण येता त्या सरकारान आपूण 30,000 जॉब दितलो म्हणून. म्हाका प्रमोद सावंताक एकूच विचारपाचें आसा, फाटली 2.5 ते 3 वर्सां तुवें कितले हजार जॉब दिले काय म्हणून. आनी जॉबाचो प्रश्न जेन्ना येता, इलेक्शन जेन्ना लागीं पावता तेन्नाच जॉबाचो इश्यू कित्याक वयर काडटात काय म्हणून तुमी. अशें जालां की तुमी बारीक नोट करा, हेज्या पयलीं बी जेन्ना वेंचणूक आशिल्ल्यो तेन्नाय तुमी काडटात इलेक्शना टायमार जॉब्स आउट करतात, आनी जॉब्स आउट करता अशें करता की लागीं पावता पावता प्रोसिजर कोड ऑफ कंडक्टा टायमा कडेन दवरता आनी कोड ऑफ कंडक्ट लागतकच स्थगीत म्हणटा सध्या स्टॉप दवरतात आनी मागीर म्हणटा इलेक्शन दुसरें सरकार येतकच आमचो सरकार येतकच कोणाचे प्रोसिजर जाला तांकां घेतले म्हणटात. हे क्लियर कट ब्रायब करप जॉबाचे तर्फे किंवा वोटर्सांक युथाक ब्लॅकमेल करप की बाबा तुम्ही आमकां मतां घातल्यार ही जॉबां जी आमी आतां काडला ती तुमकां मेळटली म्हणल्यार एक खंय तरी खोटें आश्वासन दिवप आनी खंय तरी केरट दाखोवप युथांक की बाबा तुम्ही आमकां मतां घातली. आतां कशें आसता की समज म्हाका जॉब दिलो आनी म्हाज्या लिस्टार नांव आयलां, अशीच गोश्ट जाला. आयज जी फाटली 2-3 लिस्टां आउट जाला ताका प्रोसिजर आसता, मेडिकल आसतले, डॉक्युमेंटेशन आसतले, हेच कामां करपाक वतलो म्हयनोभर आनी ह्या म्हयनोभरा भितर येतलो कोड ऑफ कंडक्ट. पूण जेन्ना ही जे नांवां आयला 1,200 सुमार पोस्ट आयला, कसले पोलिसानूच धरा तुमी, 1,200 जॉब्स तेंचे बरोबर तेंची फॅमिली, तेंचे शेजारी, तेंचे सोयरी तांकां खंय तरी बांदून दवरप, इनडायरेक्टली ब्लॅकमेल करप की बाबा तुम्ही समज आमकां मतां दिल्यारच ही जॉबाची लिस्टार आयला ती प्रोसिजर मुखार व्हरून तुमकां जॉब मेळटलो. अशें हेज्या पयलीं घडलें आसा आनी हेज्या मागीर अशें आतां कितें स्क्रॅप जाता. कितलेशे भुरगे अशे हेतून वता की बाबा आपल्याक जॉब मेळटलो, हो सरकार आयला आपल्याक ही मतां घातली जाल्यार आपूण मतां सरकार निवडूपाक घालना पूण आपली जॉब मेळपा खातीर घालता अशें तेंच्या मनान घातलेलें वता. समज प्रमोद सावंतान जे सांगिल्लें की आपूण येता त्या 5 वर्सांत 30,000 जॉब दितलो जाल्यार 2.5 वर्सां भितर गोंय अनएम्प्लॉयमेंट रेटी भितर पुराय देशांत दुसऱ्या नंबराचेर आयलो कित्याक. आज तुम्ही पळोवपाक गेले जाल्यार सगळे कडेन युथाक टार्गेट केल्लो गेल्लो वता. आतां तुमी पळया, समज प्रमोद सावंतान क्लियर करपा जाय जेन्ना जॉब दिल्ले ते जॉब आयज फाटल्या आमच्याच पक्षान कळटा जॉब स्कॅमाचे बद्दल. तुम्ही खंयचे क्रायटेरियाचे जॉब दितात. तुम्ही जॉब दितात जाल्यार तुमच्या कार्यकर्त्यांक दितात, तुमच्या आमदारांक किंवा तुमच्या मंत्र्याच्या सोयऱ्यांक दितात. आणि अशें जाता की जेन्ना ही परिस्थिती अशी जाता तेन्ना तुम्ही पळयला ते जीएमसीन पळयला ते सिच्युएशन, येता सकाळी सायन मारता किंवा कोण सायन मारता दुसरे दिसा कोण आसत ना थंय. सो तुम्ही जॉबा घेता ते तुमच्या आणि आमच्या लोकांच्या सेवे खातीर घेता काय तुमच्या पक्षाच्या किंवा तुमच्या निवडणुकेक कार्यकर्ते म्हणून घेतात. आणि अशें जालां की खरे जेन्युन जे यूथ आसा, जे तांकां खरे जॉबाची गरज आसा, ते आयज यूथ खंय तरी ह्या जॉबाच्या केरटाच्या एका बळी पडिल्ले आसा. आज खुबशे अशी गोष्टी घडला की खुबशा वाठारांनी एज्युकेटेड किंवा केपेबल यूथ आसा ते सगळे एग्जामी दिता, पेपरार एड आयिल्ले तितली एग्जामी दिता, पण एंड ऑफ द डे दिसता तांकां की बाबा पेपरार आयिल्ले ते एडान आपूण सगळे क्वॉलिफाय जाता पूण थंय पावतकच आपूण सिलेक्ट कित्याक जायना. अशें दिसता की आपूण खंय तरी गॉडफादर आपल्या कडेन ना. आणि खूपशी गोष्टी जावपाची आसा. तुम्ही अशी पळोवपाक गेल्यार जॉबा वाटप वता, ह्या आमदाराक इतली जॉबा, त्या आमदाराक तितली जॉबा, त्या आमदाराक. आता तुम्ही करतले कितले खुबशे तुमचे आमदार हांगच्यान थंय उडी मारिल्ले आसा. तांकां जे तुम्ही आश्वासनां दिल्ले जॉबा वाडटले म्हणून ती जॉबा तुम्ही स्क्रॅप करतले काय कितें. सो व्हडलेशे क्वेश्चन मार्क जाल्ले आसा की हे जॉबाचेर तुम्ही जेन्ना इलेक्शन जिखपाक सोदतात, हेचेर जॉबाचेर तुम्ही जेन्ना इलेक्शनाचो तुमचो जो मुद्दो जाल्लो आसा की बाबा ह्या इलेक्शनाचे एम्प्लॉयमेंटाचे आमी इलेक्शन जिखतले जाल्यार विसरून घेयात. गोंयचे यूथ किंवा तरणाटे शिकले तुमचे ही अशें जातालें की इलेक्शन म्हाका दिसता मोदीन केल्लो 15 लाखाच्या की व्हडले जुमला
हो जुमला आसतलो 30,000चो. कित्याक म्हाका जाल्यार सांगपाक जाय प्रमोद सावंताक तुवें गेल्ले 2.5 वर्सान म्हणल्यार 10,000 सुद्धा जॉब तुवें एडवर्टायज केले नासतले. एडवर्टायज केले नासतले कित्याक म्हणटा काय म्हूण सांगता जाल्यार तुका, कित्याक फक्त हांगा अशें चल्लां की फक्त जॉब एडवर्टायज करतात पूण ते जॉब घेता त्या टायमार म्हणल्यार कोड ऑफ कंडक्ट जाता आनी सगळे पाड पडून वता. सो एक अशें आसा की आनी मेन म्हणटा ते तुमी जॉब सिलेक्शन कमिटी आसा पळय, तुमची जॉब सिलेक्शन कमिटीचे अशें दिसता की जॉब सिलेक्शन कमिटीच ना. जॉब सिलेक्शन कमिटी म्हणल्यार हांगा जाला कोण? आमदार, आमदाराचे पीए, आमदाराचे फ्रेंड, ते डिसायड करता बाबा हेच्या घरान इतले वोट आसा हेका जॉब दिवपाचे, हेच्या घरान तितले वोट आसा तेका जॉब दिवपाचे. पूण खरे केपेबल आमचे जे तरणाटे आसा तांकां खंय दितले? तुमच्या कार्यकर्ता जॉब मेळ्ळा शिकून भुरगे फायदो कितें आयज? लोकांचे आवय बापूय परिस्थिती अशी बिकट आसतना सुद्धा भुरग्यांक शिकयतात कित्याक बाबा खंय तरी जॉब मेळचे म्हणून. गव्हर्नमेंट जॉब सोडात प्रायव्हेट सेक्टरान आयज पर्यंत लेबर डिपार्टमेंटान सांगता तेंचे कडेन एक्युरेट डेटा आसा जाल्यार की गोंयचे भुरगे कितले एम्प्लॉयड जाल्ले आसा ते. हेजे व्हडले हेजी वायटाची गोष्ट कांयच ना. म्हाका अशें दिसता की खंय तरी जॉब स्कॅम, जॉब एनरोलमेंट, जॉब सिलेक्शन कमिटी हे सगळे अशे इन डार्क. आतां सीएम म्हाका दिसता वाऱ्यार फार मारता 30,000चे बी सांगून. सीएमाक स्वताच खबर आसपाना कितले भुरगे ते आतां कामान. 30,000 म्हणटाल्यार तूं कितले आनी 4 डिपार्टमेंट तयार करतलो जॉब्सा खातीर? वांटो गेल्लो वता हो डिपार्टमेंट ह्या आमदाराक, हो डिपार्टमेंट ह्या मिनिस्टराक. म्हणल्यार जे कडेन मिनिस्टर ना थंयचे तरणाट्याचे पडले पाड. सो म्हाका दिसता अनएम्प्लॉयमेंटाचेर समज सरकार इलेक्शनाक वचपाक सोदता जाल्यार हे सोपन विसरचे. गोंयचे तरणाटे तयार जाल्ले आसा तुमकां तुमचो जागो दाखोवपाक. तशेंच हांव मागता तरणाट्या कडेन हेंच्या उतरांक बळी पडनाकात. पूण एक सांगता, समज अशें तशें कितें जालें आतां तेंच्याच मदीं चालू आसा, आमी उलोवपाची गरज ना. आमी म्हणटले ते ओपोजिशन म्हणटले हे कितें उलयतात. तुमच्या स्टेजीर जेन्ना सीएम थंय बसोन आसा, तुमच्या स्टेजीर जेन्ना तुमचोच आमदार स्टेजीर रावन म्हणटा की जॉब्सान स्कॅम चल्ला, जॉब्सान हे ना, हेज्या व्हडली लज जावपाची म्हणल्यार एक सीएमाक हेज्या व्हडली लज कांयच ना. जेन्ना तुज्याच घरान तूं घरांतल्याक सांबाळपाक शकना, तूं भायल्याक कोणा सांबाळटलो? थंय म्हणटा एकटो येताना सांगता हेणी पीडब्ल्यूडी स्कॅम केला, जॉब्साचो स्कॅम केला. तेजेर तो म्हणटा बाबा तुमी प्रूव करा आपूण हे करतलो. हेचेर सीएम कित्याक आतां जॉब स्कॅम जाला हेचेर सीएम कित्याक उलयना? आमचे पक्षाचे अमित पालेकर सदांच म्हणटा डिबेटीक तयार आसा विश्वजीत राणे बरोबर. विश्वजीत राणे डिबेटीक येवपाक कित्याक सोदना? किंवा प्रमोद सावंत हेजे स्टेटमेंट कित्याक म्हणना की बाबा हितून स्कॅम ना पळय हे अशें आसा म्हणून. काल म्हाका व्हॉट्सएपार 2 लिस्ट व्हायरल जाताली. एक मनशाक हवालदाराक अमके मार्क्स पडटा आनी ताका पीएसआय डबल मार्क्स जाता. म्हणल्यार अशें दिसता की तो एक दीस इतलो शिकलो आनी दुसरे दीस शिकलोच ना. म्हणल्यार हांवूच चिंतता जेन्ना पेपर प्रिलिम्साक आमी आसताले तेन्ना 10वे किंवा 12वेक प्रिलिम्स आसताले आनी मागीर फायनल आसताली. प्रिलिम्सा सदां आमकां कमी पडटाले, 10वे हेका चड पडटाले. पूण हांगा अशें दिसता की प्रिलिम्सा भुरगेच चड मार्क्स घेता आनी 10वे जेन्ना एग्जामीक आसता तेन्ना कांयच मार्क्स आसना. सो हे सुद्धा चिंतपाची गरज आसा सरकारान. हे कळना म्हाका. हे कार्यकर्ता आसता ते एकच दिसान इतले हुशार कशे जाता आनी रोखडेच मार्क्सी तेंचे देंवता कशे ते दुसरे दिसा. सो हितून क्लियर कट कोता इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा. आनी हे जो आम आदमी यूथ विंग हेचेर ह्या इश्यूचेर हो इश्यू जॉब्साचो इश्यू, जो स्कॅम आसूं, जो कॅरट दाखोवपाचो इश्यू आसूं, खरे जस्टीस गोंयच्या युथाक एम्प्लॉयमेंटाचे करपा खातीर आम आदमी यूथ विंग तशें आम आदमी पार्टी सदांच रस्त्यार झगडटली आनी कायदेशीर जॉबां मेळपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. जालें मरे?